वास्कोच्या नव्या नुस्ते मार्केटातल्या ड्रेनेज सुधारपाच्या कामांची तपासणी करताना पारंपरिक नुस्तेकार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक वाद पळोवपाक मेळ्ळा। नुस्ते विक्रेत्यांनी जी सुडाच्या अधिकाऱ्यांमुखार प्रशासन आनी थळाव्या आमदारांचेर खर टिका केली। दुसरे वटेन पालिकेचे आदले अध्यक्ष गिरीश बोरकारान विरोधकांनी राजकारण करून गरजेभायर अराजक निर्माण केला असा आरोप केला। मस्कती कंत्राटदार पायपलायन घालता ताची जबाबदारी कोण घेतलो? तुम्ही लोकांक फटयतले मात सायबिणीक फटयनाकात। आमदार दाजीन बाजारात येवचे आणि परिस्थिती पळोवची। आमी ह्या बाजाराचेर खोशी ना, तिडकल्ल्या पारंपरिक नुस्तेकारांचे म्हणणे। आणि एक 5 महिन्यांपासून चॉकअप चालू आणि तुम्ही रोड गॅरंटी गॅरंटी हांगा मनशाची हांव आतां उलयतां फाल्यां आसत काय ना ते पयलीं गॅरंटी दिवंक शकना हेची गॅरंटी दिवं। आता मरे त्यांचे एक डिमांड हा हे सगळे मोड मरे लेवल करून बेस्ट कोणते आला नका आणि फाल्यां माझ्या एमएलए बरा येऊन साठीला जाऊ नका। एमएलए तू बाजारान यो आता तू कामी तू ह्याच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तू आमकां टायम दी केन्ना येतो तो तुमी डेट दी। आमकां बाजार नाका हे आमकां बाबा आतां आमकां 70 वर्सां जाली हे उदक भरून आमकडेच जायना। चोरी तर हे बाजार तांकां जावं तो सुपर मेवना अरे फोटोय ना काय तुम्ही लोकां फोटो येतले हे सायबिणे फोटोय ना काय। आता जेन्ना तो कॉन्ट्रॅक्टर येयलो त्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय चालले आता तुम्ही पायपलायन घालताल न्हू तेची जबाबदारी कोण घेता ती जाय न्हू भयणाक आमच्या। अरे फोटोय ना काय तुम्ही लोकां फोटो येतले हे सायबिणे फोटोय ना काय। आयज जी पायपलायन चॉकअप केली सायबिणीन कळले हे सायबिणीक तुवें पळय कितली कास्तीक केले ती मिलाग्रेची सायबीण। मिलाग्रे म्हणल्यार जाण मारे मिरिकल म्हणटा इंग्लिशीन सांग तुका हांव मिरिकल केलो सायबीण ती तुम्ही ते एक फोटो येताय ही रूपां तेची तांकां फोटोय नाकाय दादल्या फोटोय आय तांकां फोटो तांकां फोटोय नाकाय ह्या भयणाक आमच्या। सो हांव मागता आनी पोतून आमी आतां केशे ओगी रावपा नाय आनी पोतून हांव दाजीक एमएलए तू यो बाजारान यो आता तू कामी तू ह्याच मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तू आमकां टायम दी केन्ना येतलो तो तुमी डेट दी ते टायम डेटीक आमी येतले आनी हे काम बेश्टें बुरशें करून वचनाकाय आनी हाली म्हणनाकाय तांकां जाव तेच केलें म्हण आयज आमी केशी एग्री नाय त्या कामाचेर। हे दाजी बाजारान येयले बरोबर आमी केशी एग्री नाय आनी मागीर करून धापून दिले उपरांत मागीर म्हणनाकाय तांकां जाव तेच केलें म्हण आमी हेजेर आतां एग्री नाय। कितले पाणी त्यांना आम्ही सांगा नाही त्या बाजूलाक आम्ही सांगलेले त्याने आमची ऐकच ना आमची उतर बिल शॉपिंग आयले त्याने लॅश एक साल का ये वन लाईन दी ते लाईन दी पॉलिसी शॉपिंग बने त्या उतरवाच त्यांनी आधी त्याने ही करून तो बांधला तुमकां कितें सांगूंक सोदता बाजार हो कसो जाय तुमकां? आमच्या पयलीं हाडलो त्याचो आमकां बाजार दियाय ओपनिंग आमकां बाजार नाका हे आमकड बाबा आतां आमकां 70 वर्सां जाली हे उदक भरून आमकडेच जायना कळ्ळें न्हू। कितें कितें त्रास जाता हांगा? त्रास जाता उदक उरता हे कितें ह्या वाड्यान उदक वयतले हे उदक हा ते वयता ते उरता अरे नुसतं इतकं पाणीच पडतं बुधवार स्लिप जाऊन आम्ही इतकं तेच पाणीच पडतंय खायला पडतंय नुसतं इतकं गिरायक पडतं पावतो तो गिरायक पडतं आणि किती पडतं सांग ते कसे फ्लोरिंग घाली तर टाइल्स पडतं स्लिप टाइल्स या मार्केटात या टॉयलेट तो कोण येयल्लोले ते 2-3 जाण ते उलोवंकूच ना
ते सायडीक उरले. हेजेर खंय तरी वास्कोच्या फिश मार्केटाक सोल्युशन काडपाचें आसा आनी तेंचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो आसा. तुका जाय तेन्ना तूं आमकां परत आपय, तूं येवंक ना, आमी परत येता. इस्कोदान सांगलां तशें येवन आमी डिस्कस करया. दोन भशेन तेंच्यांनी फायनलायज केल्लेले आसा. ती म्हणटा आमकां सगळें काडून उडय, सोंपे फूल उडय. दोन आहात तेंच्यांनी आतां डिस्कस केल्या प्रमाणे हेंचे आमच्या नुस्तेकार भयणांनी दोन भशेन सांगलेले आहा. एक तर तूं फूल काड, ना जाल्यार एक बेश्टें सोल्युशन दिलें की एक आमकां टेम्पररी करून दाखय, एक कंपार्टमेंट, आनी कशें वयतले तेच्या नुसार आमी फुडें कितें ते डिसिजन घेतले. आमची नुस्तेकार भयणां डिसिजन घेतले. आमी कोण न्हू, आमी टेक्निकल मनीस न्हू हितून. तेंच्यांनी डिसिजन घेवंक जाय, ती बसतली. आतां 1 वर्स जावना ते म्हणून तुमी घेता आनी आफ्टर 1 year कोण रिस्पॉन्सिबल आसतलो? एक सोल्युशन सारखे काडूं जाय हेजेर. आनी हे सोल्युशन काडपा जाय अशें जे आमच्या भयणांक जे नुस्तें विकताय तेंकां जाय तशें, दुसऱ्याक जाय तशें न्हू. हे कन्सल्टंटान हे सारखे हे मार्केटाचें काम करूना. तेचा व्हायट एलिफंट जावन गेलो, हो व्हायट एलिफंट जावन गेलो. आयज हे दवड हे प्रोजेक्ट केला, हो प्रोजेक्ट आयज नुस्तें हिंका कळूच नाही भायर भितर. आयज सगळीं भायर एक सांगा जो मार्केट मारला नुस्तें हिंका पावला, मार्केट मारला तेचे फायदे मारला जाल्यार हो तेंच्या फायद्याक मार्केट न्हू. तेका लागून हांव सांगता कितेंय तरी काडटा सोल्युशन सारखें काडपा जाय. हांवें सांगला आयज हे उतर दिता सगळे रावन जोरी तर हे बाजार तेंकां जावो तसो तर मेवना जाल्यार 100% हांव तेच्या बरोबर आसतलो आनी तेका जाय तशें हांव करतलों. ती भायर सरली आनी हो प्रकल्प जालो. हो प्रकल्प जातकूच उद्घाटनूय केलें, सगळे जाण उद्घाटनाक येयले, सगळी बरी बसली. पूण खंय तरी टेक्निकली प्रॉब्लेम जालो आनी ते आमकां तुका सांगलें की ड्रेन आसली ती सारकी जावंक ना. ती ड्रेन सारकी जावंक ना म्हणून आमी खूब फावटी दिसडे उलयले. हांव चेअरपर्सन आसतना आमी उलयले आनी आमी कॉन्ट्रॅक्ट सांगला एक सायड तरी करून दी. तूंय आहलो तेन्ना, ओपी आहलो, हांव आहलो, धंदा हो दिपक आहलो, आमी सगळे आहलेले आनी ते कर म्हणलें. खंय तरी तेणी करूंक ना, ते डिले जालें. पूण आतां खंय तरी आमदारान ताका सांगलें आनी बाबा परत एक व्हडली ड्रेन कर आनी सांगलें. आनी करून आमी आयज आपयलें की बाबा ही ड्रेन अशी करता, फुडें त्रास जावपा लागून करता. पूण आतां थोडे लोक कितें म्हणटा गॅरंटी. आतां गॅरंटी हांगा मनशाची हांव आतां उलयता जाल्यार फाल्यां आसात काय ना तेच पयलीं गॅरंटी दिवंक शकना. हेची गॅरंटी खंय दितलो? तुका आतां आमी पयलें क्लीन करता तुका दाखयलें कितें कितें मेळ्ळें तें. कोणूय कितें घालूंक शकता, कितेंय ब्लॉक जावंक शकता, कसोय ब्लॉक जावंक शकता. गॅरंटी वॉरंटी हे खंयच्याच गोश्टीची मेळना.